दक्षिण गोंयांत कुडचडे हांगा बेरेस्तारा राती काँग्रेसीची भौशीक सभा जाली। दक्षिण गोवा उमेदवार विर्यादो फर्नांडीस, गोय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार, फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, बाणावलीचो आमदार वेन्सी वेगस, कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमाव आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। काँग्रेस सत्तेर येयली जाल्यार मायनींग आनी हेर समस्यांचो सुटावो करतले अशें अमित पाटकार हाणें लोकांक सांगलां। भारतीय जनता पार्टीचे लीडर आसा, आमची आवय म्हादय विकून काढली, आमचे जे सौ न्हंयो त्यो वेल्यो, आमचो कोस्ट लायन वेलो, आयज पासून मायनिंग स्टार्ट करता म्हणल्यार मायनिंग बॅन आनी केल्ले। तांकां सांगपाचें पुरो जालें जे आजच्या दिन तुम्ही 2014 प्रॉमिस केल्ले ते आमी हाडपाक शकता। 2014तले जेन्ना तुम्ही म्हणटाले हाडटा, आयज पासून हाडूंक ना ताणी आमच्या पोटार खोट मारली। जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर, जावं ते मोटरसायकल पायलट, ते आपणाचे पोट चलयताले, ट्रक ड्रायव्हरांचे सारखे हाल करून दवरलेले आसा। ताणे सांगले की रोजगार ना, आपण निवडून येतकीच रोजगार दिता आणि मायनिंग चालू करता। अरे 10 वर्सां जाली मायनिंग चालू जावपाचे अजून नावूच येना। आणि दुसरे तुवें गोंयांत बेरोजगारी नंबर 1 व्हरून दवरले आणि ते आमी सांगना। हे नीती आयोग विच इज हेडेड बाय द प्रायम मिनिस्टर ते सांगता की गोंय आज बेरोजगारीन नंबर 1 पाविल्ले आसा। जे या देशाचो जो आंकडो आसा, जो नॅशनल एव्हरेज 3% आज गोंय 10%चेर पावला। या फावट जेन्ना इंडिया आघाडीचे सरकार जेन्ना येतले तेन्ना आमचो उमेदवार जेन्ना निवडून येतला कॅप्टन विर्यादो फर्नांडीस, मायनिंग हे आमचो फर्स्ट एजेंडा आसतलो आणि निवडून येतकीच आम्ही मायनिंग चालू करतले। आणि ही मोदी की गॅरंटी नाही, ही काँग्रेस पक्षाची गॅरंटी।